मोपा विमानतळार आशिल्लो ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर सेक्युरिटी क्लिअरन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान 2 म्हयने बंद उरलो. टॅक्सी चलयतल्यांनी इन्स्टॉलमेंटार घेतिल्ल्यो गाडयो कांय दिसांनी बँक वोडून व्हरतली म्हूण टॅक्सीवाले मिडिया मुखार. हे अडचणींत सरकारान फावं ते उपाय काडचे म्हूण ब्लू कॅब टॅक्सीवाल्यांची मागणी. आज जवळ जवळ 2 महिने जाल्ले आमचे सगळे भुरगे बेकार आहात. त्यांचो सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा तो ओन्ली ब्लू कॅपूच आहा आणि खंय तेंचे कितें गाडयो चलना भायर. आयज जे तुमकां खबर आसतली बँक आमचे जे गाडयो आहा ते न्यू आहा, ऑलमोस्ट आमकां 2 वर्सां सुमार जायत येयल्ली आहा आनी बँकेंतल्यान आयज सद्या आमच्या भुरग्यांक जे आहा पळय गाडयो चलयता तांकां लेटरां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आहा. आता 3ऱ्या म्हयन्यान आमची गाडी आहा पळय ब्लू कॅपाची ही वचपाच्या मार्गार आहा. तेका लागून आमी एक सरकाराक एक टायम पिरियड दिता की जाता तितलो बेगींतल्या बेगीन जो आमचो हो इश्यू आहा पळय तो रिजॉल्व करचो. कित्याक लागून की जर आमची गाडीच उरोंक ना जाल्यार तो फाल्यां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर आमकां कावंटर दिवन कितें फायदो तेचो. ते सरकारान आपलो मनीस घालपाचो आणि आमकां फाल्यांच्या दिसा भितून तो चालू करून दिवपाचो, नाल्यार फुडले प्रोसेस कितें आहा ते करपाक आमी चालू करतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गिमणी.